वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सर तुमी सगळी बरी आसतली आणि सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. तर दनपारची न्हय 12 जाल्ली आसा आणि आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो हांव आतां स्टार्ट करता, इतले लेट सामको. आणि त्याच बरोबर आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो खूब स्पेशल आसा, कारण खूब जाणां न्हय ह्या मनशाचो वेट करताली आणि फायनली तो मनीस इतल्या दिसांनी आयज व्हिडिओ येतलो. सगळें सांगता, पयलीं ताका मेळयता, तुमकां हाय हॅलो करूंक लायता, कारण तुमी एकदम एक्सायटेड आसली की कितले दीस जाले तो दिसनासलो व्हिडिओन दिसनासलो. सो फायनली तो आयज आमच्या व्हिडिओन येतलो. ओके, आनी मागीर रेडी बीन कित्याक जाला न्हय तें सगळें सांगता, पयलीं ताका दाखयता खूब दिसांनी. ओके, आनी ताकाच लागून म्हज्या तोंडाचेर मातसो ग्लो आसा. खूब दिसांनी व्हिडिओन येतलो न्हय ताका लागून. तर पळयात, वळखता तुमी हेका? टोटली फेस बीन चेंज जाला सामको आणि संजयाचो लूक बी चेंज जाला पळयात. सो संजय हाय हॅलो कर मरे. खूब दिसांनी न्हय तू सगळ्यांक हाय करता तो, आणि खूब दिसांनी व्हिडिओ येता. ऑलमोस्ट 1-1.5 महिनो जालो न्हू. सो 1-1.5 महिनो जालो न्हू. सो हांगसर संजयाचो फेस म्हटल्यार लूक जो आसा न्हय तो चेंज जाल्लो आसा टोटली, आणि खूब बरें दिसता इतल्या दिसांनी तो आयज खंय तरी व्हिडिओन येता. ऑलमोस्ट भरपूर दीस जाले, 1.5 महिनो जालो व्हिडिओन नासलो. सो बऱ्याचशा दिसांनी आयज खंय तरी तुमकां पळोवंक गावलो की संजय खंय आसा, कितें आसा. सो एक सिक्रेट जी आसा न्हय ती आमी रिवील करूंक नासली, संजय खंय गेल्लो, कित्याक गेल्लो. सो संजयाक जॉब लागलेलो आहा आणि ताकाच लागून न्हय तो हांगा नासलोय बीन आणि खूब दिसांनी येयल्लो आसा. ओके, सो ताका लागून तो दिसनासलो. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें, सिक्रेट आमच्या आयज रिवील करता आमी की संजूक जॉब लागला देवाच्या कृपेन आणि सगळ्यांच्या आमच्या सपोर्टान म्हणू शकता, मागीर त्याच्या मेहनतीन अशें म्हणू शकता. सो ताका लागून तो दिसनासलो. बरें, कितें आतां खंय जॉब बीन लागला, कितें लागला हें तर आमी रिवील करूं शकना. सो ताकाच लागून तेजो लूक जो आसा तो चेंज जालो पळयत. सो कळ्ळें आसतलें तुमकां. तर तेची मेहनत म्हणू शकता, मेहनत केल्या शिवाय कांय मेळना. ओके, इतलेंच सांगता. जॉबाक लागून तो दिसनासलो व्हिडिओन, आनी एक्चुली प्रत्येकाच्या लायफान एक सामको जॉब हो गरजेचो आसता आणि तो टायम येयलो फायनली म्हणू शकता. सो इतलेंच सांगता तुमकां. तर आतां खूब दिसांनी येयला, सो बरीचशी कामां आसली आमची आनी तो नासलो. सो म्हाकाय वचोंक हांगा येवच्या येवन ताका कामाक लायलो हांवें, कारण एक्चुली ऑर्डरी पेंडींग आसले आनी तुमकां खबरूच आसा मदींचो तो नासलो म्हणजे म्हाका यो वच करपाक खूब त्रास जातालो. सो आयज येयलो न्हय वारो येता आसतलो, सो ताका लागून म्हटलें वचून येवया. म्हापसाय आमचें काम आसा, प्लस ताकाय तेज्या फ्रेंडांक मेळोंक जाय. म्हापसा बरेचशे फ्रेंड वेट करता, कारण 1-1.5 महिनो जालो तो मेळोंक ना फ्रेंडांक, ताका लागून. ओके, सो चला म्हापसा या. म्हापसा वयता आमी, बरीचशी कामां ती करून घेता आनी तेज्या भायर न्हय ऑर्डरी आसा. येवच्या येवन ऑर्डरींच्या कामाक लायलो पळय. सो कारण परत आसलो तसो तो वयतलो, ताका लागून मागीर परत केन्ना व्हिडिओन येतलो काय खबर, कितल्या दिसांनी येतलो परत तो, कितें विकान एकदां. आतां रेअर जाता, आतां तो आमगेर चड येयनाय बी, आनी मेन म्हटल्यार हांगा नासलोय बीन. ओके, तेजी ट्रेनींग एंड ऑल सगळ्या गोश्टी चालू आसले. सो ताका लागून. तर चला, आनी उलयना, ऑर्डरी घालूंक जाय आमकां, लेट जातलो. ओके, चलू. कळ्ळें आसतलें न्हय खूब दिसांनी संजय व्हिडिओन येयला. म्हाकाय कितलें बरें दिसता ना, एकले न्हय व्हिडिओन तो हें नासलो, मजा नासली, एक्सायटमेंट नासली. सो चला मी पळय हांगा आसलो. तर गाईज आम्ही नाही सध्या कोलवाळे पावल्या आणि आमची एक सबस्क्रायबर आसा हांगा येवपाची.
सो तिका ऑर्डर दिवंक जाय, ती ऑर्डर दितली आमी आणि त्याच्या मागीर पोस्ट ऑफिसान वयतली. सो तिचोच वेट करता मरे. कितल्या दिसांनी बऱ्या तरेन गाडयेर फिरतल्या. इतले दीस फ्रेंडांक घेवन वयताले ते ऑर्डरी पोस्ट करून. पळोवया ती केन्ना येता. आनी भायर पळयात कितें वत पडला आयज जाणा. भरपूर कडक सामके न्हू रे. कितें चित्ता कितें? तूं चित्ता आतां आमी म्हापसा वयतली खूब दिसांनी. सो हेका कितें गिफ्ट करूं, हेका कितें गिफ्ट करूं अशें म्हणून तो चित्ता आतां. आतां आमी म्हापसा वयतली हेच्या फुडें कितें. सो गायज सद्या आमी नाही पोस्ट ऑफिसान पावल्या कोलवाळे. पळय हांगसर पोस्ट ऑफिस. सो चला ऑर्डरी घेवन वयता. संजय तर बऱ्याच दिसांनी येता पोस्ट करपाक ऑर्डरी. बरें. सो चला ऑर्डरी पोस्ट करता आनी मागीर म्हापसा वचून व्हिडिओ कंटिन्यू करता. पावस कितें करता, येता वयता. फुडें लाय न्हू. हांगा कितें लायता, हांगा लायता पळय. हांगा पळय मार्केटान हांगा लाय सगळीं कितली स्पेस. हेल्मेट दवरतलो हांगा. तर पावली आमी म्हापसा. एक तर आमकां इतलें ट्रॅफीक गावलें जाणा जबरदस्त सामकें. कोर्टा कडेन तर न्हय भरपूर ट्रॅफीक सामकें. स्कूल टायम जालो न्हय तेका लागून. तर म्हापसा मार्केटान वयतली. मातशीं काम आसा 2-3 ते करतली आनी तेच्या मागीर संजूच्या फ्रेंडा कडेन वयतली. म्हटल्यार फ्रेंडांक कडेन वयतली. भरपूर फ्रेंड आयज मेळपाचें आहा तेका लागून. सो पयलीं न्हय आमी कितें तरी खातली बीन, कारण एक तर भूक लागल्या तेका लागून. आनी तेच्या मागीर मार्केटान पोवया. रेनकोट घेवया नाका न्हय. पावस येत जाल्यार प्रॉब्लेम जातलो. चला या आमी आतां मार्केटान. आनी कितल्या दिसांनी येयली न्हू आमी म्हापसा. कितल्या दिसांनी येयली म्हापसा. वेगळेंच फील जाता. वर्षा आमी पयलीं डेली येताली चुकोन. विकान एकदां तरी येताली ती. इतल्या म्हटल्यार 1.5 म्हयन्यान येयला म्हापसा. पयलीं कितें खावया आमी, भूक लागली. आनी मागीर पळोवया कितें पिवया बी. थंड बी. कसलें कडक वत आसा पळय सामकें. आवय हरशी पावस आसता. चल पळोवया संजय कितें दिता जाल्यार म्हाका शॉपिंग बीन करून. शॉपिंग करून दितलो तूं म्हाका. शॉपिंग करून हाडला. आतां चवथ येतलीच न्हू. फुडले म्हयने मागीर शॉपिंग करपाची. सद्या हांगसर हे काम स्टार्ट जालें आय थिंक सो. थोड्या दिसांनी मार्केट लागतलें न्हू. संजय तयारी स्टार्ट जाली पळय मार्केट लागपाची. यो असं पळोवया कितें खावया पयलीं. कोणाचे तरी पयशे पडले संजय दिवपाक गेला. दिले पडलेले तेजे ते 50 रुपीज पडलेले संजयान दिले. लस्सी घेऊया चल. या खूब दिसांनी लस्सी पिवया चला. हांव तरी म्हणटा रे तूं कितें गेलो काय म्हणून. कितें घेवपाक गेलो. संजय गेल्लो पयशे दिवपाक. सो आमी लस्सी ऑर्डर केले. आनी ते पळय राखी बीन येयले आतां.
और तो पाऊस गेला आणि आता सत्री घेत किती संजयने आन्सर घेता सत्री घेता लागती घे मरे हांवें किचन काडला एक पळय हांव घेता गाडयेचे चावी सगळ्यांत नाका म्हणटलो हे नाका ते नाका म्हणून न्यू गाडयेचे मागीर हांव शॉपिंग करता तूं व्हिडियो घे मॅग्नेट घेता फ्रिजाक लाग न्यू फ्रिजाक लाग गोवा बरें दिसता न्हू खंयचो घेवं हो बरें दिसता गो बरें दिसता कितलो खंयचो बरें दिसता हो बरें दिसता बरोबर दोन घेतले सत्री पळय मरे मोठेची आई कोण घेत सो सद्या आमी येयल्या भाजयेच्या मार्केटाक भाजी घेवपाक सो फ्रेश भाजी सांगा घेवया पुणे कशी दिले 50 दोन कडे घाल 50 आणि वांगे कशे ये व्हडले ते एक दी सो बरी आसा भाजी आणि भेंडे कशी दिले 20 रुपया दोन कडे कर 50 केळी बरी हा केळी घेऊ व्हरतलो तूं टिफिना काकी हे कशी दिली तवशी सो हांगसर पावसान भरपूर काळोख केला आणि आम्ही रेनकोट बीन घेवन ना रेनकोट मेन म्हटलें घेवन येवंक ना गाडयेन आसा रेनकोट एक सत्री मात घेतले सो जाली ऑलमोस्ट भाजी बीन घेतली आईन कॉल केल्लो खंय आसा काय म्हणून कारण संजूक परत असले तशें शिफ्टीक वचोंक जाय तेका लागून पळय कितले जाले चिटकी घाला चिटकी काकी कशी कशी दी पाव किलो 20 दी एकी कडेन दी हय पाव किलो कर पळोवया कितली येता खूब कमी येतली ना अर्द किलो कर नाल्यार पळय कितले जाले ते सो जाले आमचे ऑलमोस्ट आणि एक तर पावसान भरपूर काळोख केला सो चला भाजी बीन घेता हय व्हडली एक पिशवी कर मागीर करता सो भाजी बीन घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां चला पावस स्टार्ट जालो पळयात पावस मेळ्ळो आमकां अरे आरामसे रावला सत्री घेवन सत्रेचो यूज जालो गॅस पैकी झाले म्हणजे सो गाईस बाजार बीन झाला आमकां सगळे गोष्टी घेतल्याय जे घेवंक जाय आसले ते बी आणि आमकां आतां गावला पावस हो पळयात सो तेका लागून रेनकोट घालपाक रावले आमी रेनकोट बीन घालतली मिशीवालो पळयात स्टार्टींग ना विचित्र दिसतालो हेजो लूक आमकां पूण आतां आमकां संवय जाली तेजो लूक पळोवन सो कितें म्हणटात ते सगळे घेतले आमी आतां वयता सो तुज्या फ्रेंड्सांक मेळपाक वयतली थंय मेळटली बीन आनी तेच्या मागीर घरा वयतली सो चला आतां हांव व्हिडिओ जो आसता तो कंटिन्यू करिना कारण पावस पडटा ओके मोबायल बी भायर ये तेका लागून सो घरा वचून डायरेक्ट मेळटा तुमकां न्हू रे संजया घरा या न्हू आतां आमी सो आर यू एक्सायटेड फ्रेंड्सांक मेळटलो न्हू तूं फ्रेंड्सांक मेळटलो न्हू तुज्या आतां बॉयजांचे रिएक्शन पळय कसले आसता ते सो चला मागीर मेळटा तुमकां सो गायज सांजची न्हय 5:30 कितें तरी जाल्या आनी व्हिडिओ जो आसा न्हय तो हांव आतां कंटिन्यू करता सो एक्चुली संजूगेर आसा
आम्ही म्हापसासून डायरेक्ट संजूगेर येयली कारण माझे काम असले तेका लागून आणि आतां आमी घरा वयता सो आई बीन कामाक वयता सद्या सो भायर सरले आणि अशें कितेंशें वेदर आसा व्यू बरो आसा हांगसून भायर सो चला आई तुका पावपाक जाय पावूंक जाय चल तर आईक सोबती पावया बॅग पडटा सुशेगाद आं बसले बसूंक गावली चला आई बाय बाय आतां आमी वयता मार्केटान दोडा मार्केट मातशें सुपर मार्केटान म्हाका काम आसा तेका लागून सो खाली आहा न्हू रे मार्केट कितें खंयच्या सुपर मार्केटान रावतलो सो या रा सो सांगला तेका काड म्हणून बरें कितें तें नाका म्हाका सो जे जाय न्हय तें आमी हे केल्लें आसा काडलेलें आसा बाकी जालें संजय चल आनी कांय घेवपाचें ना या चल चल सो गायज जालें आमचें चला वयता आमी सो हे गायज गुड मॉर्निंग न्हय हेका लागून म्हणटा कारण हो जो व्हिडिओ आसा न्हय तो आतां हांव सकाळी म्हटल्यार दुसरे दिसा न्हय कंटिन्यू करता सो एक्चुअली काल व्हिडिओ कंटिन्यू करूंक गावोकूच ना घरा येयली बीन आनी त्याच बरोबर व्हिडिओ एंड करपाक सुद्दां म्हाका टायम पॉसिबल जावना कारण काल असो दीस आमी स्पेंड केला भरपूर मजा केली सामकी आणि तुमकांय बीन हो व्हिडिओ खूब लायक जालो आसतलो आणि खूब दिसांनी असो संजय व्हिडिओ निल्लो सो आनीकूच म्हाका खूब बरें दिसतालें कारण इतले दीस हांव एकले असो व्हिडिओ करतालें न्हय सो तेका लागून बऱ्या तरेन टायम स्पेंड केलो काल आमी आनी तुमकां हांवें सिक्रेट आमची रिवील केलीच कालच्या व्हिडिओ सो तुमकां सांगूंक अशें जातालें म्हाका ऑल द टायम हांव सदांच अशें म्हणटालें यार कितले दीस आनीक लिपयतले कितले दीस सांगचे वचून रावतले सो फायनली काल तो दीस येयलो आणि ते हांवें तुमकां गूड न्यूज शेअर केली की संजूक जॉब गावल्लो आसा म्हटल्यार लागलेलो आसा सो थोड्या रिजनाक लागून आमी ते सिक्रेट अशें दवरले सोमते अशें सांगूंक ना कारण थोड्या गोश्टी टायम येयल्या उपरांत सांगता ते बरें आनी म्हटल्यार थोड्या गोश्टी अशेंय बी आसता न्हय जे एक्चुअली सिक्रेट दवरतात ते खरेंच थोडे दीस तरी बरें आसता म्हणजे तुमी म्हाका समजूंक शकता ओके सो तेका लागून आमी डिटेल्सान ते सांगूंक नासले ओके सो फायनली तुमकां कळ्ळें आसतलें आनी संजूचो लूक बी चेंज जालो तो तुमी पयलो आसतलो स्टार्टींग आमकां मातशें ऑड वयतालें ती मिशी दवरून बट आतां सगळे गोश्टी आमी हे केल्ले आसा सो म्हटल्यार आमकां एक्चुअली सेक्युअर असो जॉब जाय आसलो तुमकां खबरूच आसा प्रत्येकाच्या लायफान जॉब हो गरजेचो आसता आणि तसो संजून भरपूर हार्डवर्क केलो ओके आणि फायनली ती गोष्ट जाल्ली आसा तर डिटेल्सान हांव तुमचे बरोबर आनी कांय शेअर करूं शकना कारण संजूची थोडीशी प्रायवसी आहा थोडीशी म्हटल्यार सगळीच प्रायवसी आसा ओके सो तेका लागून डिटेल्सान हांव सांगूं शकना आणि डिटेल्सान गोश्टी ना सांगता ते बीन एक्चुअली खूब बरें आसता ओके तुमकां कळटलें तुमी अंडरस्टँड करतली म्हाका तेकाच लागून तो व्हिडिओन बीन सद्या दिसनासलो आनी आय थिंक सो चड असो व्हिडिओन आतां दिसचोय बी ना म्हटल्यार चुकोन असो केन्ना येयलो ऑर येवप जाल्यार अशें तुमकां व्हिडिओन दिसतलो नाल्यार चडान चड ना ओके सो तुमकां सो चला तर आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो हांगसरूच एंड करता आयचो व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन त्या म्हणसर देव बरें करूं तर बाय